नमस्कार माझे मोगा इश्टानो, हांव प्रणाली आनी तुमचे सगळ्यांचे आमचे यूट्यूब चॅनलाचेर स्वागत आसा। आयज आमी करया बटाट्याची पातळ भाजी। तर यो सुरवात करया। भाजी करपाक लागून हांवें हांगा 4 मोठे बटाट सोलून उकडून घेतला आनी अशें तांचे कुडके करून घेतला। आतां उकडटा आसतना हांवें हांगा 2 हरवी मिरसांग उबी चिरून घातिल्ली आनी थोडे मीठ घालून घेतिल्ले। आतां हांकां आमी काडून सायडीन दवरया आनी भाजयेची फोडणी घालून घेवया। ताजे उपरांत एका कायलीन थोडें तेल गरम करून घेता आनी तातूंत 1 चमचो जिरें घालून घेवया। पाव चमचो घालता सासवां, पाव चमचो घालया हींग आनी थोडी करिबेलाची पानां घालून घेता आनी ही आमकां एक 5 मिनटां खातीर बरी तळसून घेवपाक जाय, बरी फ्राय करून घेवपाक जाय। ती बरी फ्राय अशी जाली म्हणटकच तातूंत कांदो घालून घेवया। हांवें हांगा 2 मोठे कांदे बारीक शिनोवन घेतल्या, ते घालून घेता। 2 ते 3 हरवी मिरसांग अशी बरी बारीक कापून घेतल्या, ती घालून घेता। 1 इंच आल्याचे कुडके अशे बारीक धाडावन घेतल्या, ते घालून घेवया आनी हे आमकां बरें तळसून घेवपाक जाय। तो कांदो बरो गोल्डन ब्रावन जायसर फ्राय करून घेवपाक जाय। ताजे उपरांत तातूंत घालया 1 चमचो आले लसणाची पेस्ट, अर्दो चमचो घालता हळदीचो पिठो आनी हे आमकां बरें मिक्स करून घेवपाक जाय। अशें बरें मिक्स करून घेता। तातूंत मागीर ती उकडून घेतिल्ली बटाट्याची फोडी घालून घेवया आनी अशी बरी मिक्स करून घेवया। अशी बरी धवळून घेता, वेवस्थीत ती अशी बरी सगळी मिक्स करून घेता। मागीर तातूंत घालया 1 ग्लास उदक। हांगा तुमकां जितले पातळ जाय तितले तुमी उदक वापरात आनी हे आमी मिक्स करून घेवया। मागीर तातूंत घालता चवे पुरते मीठ आनी परत एकदा अशें बरें मिक्स करून घेवया। अशें सगळे वटेनी धवळून घेता आनी ताजेर झांकणें घालून हें आमकां एक 5 ते 8 मिनटां खातीर शिजोवन घेवपाक जाय। 5 ते 8 मिनटां उपरांत पळयात आमची हांगा बटाट्याची भाजी तयार जाल्ली आसा। आतां तातूंत बारीक शिनोवन घेतलेली ओली कोथमीर घालून घेवया। अशें बरें मिक्स करून घेता आनी अशे तरेन तुमची बटाट्याची पातळ भाजी खावपाक तयार जाल्ली आसा। ही तुमी पोळ्या वांगडा, पावा बरोबर किंवा चपाती वांगडाय खावं शकता। ही खावपाक खूब रुचीक लागता आनी करपाक एकदम सोपी आसा। तुमी एकदम मुद्दम ट्राय करून पळयात। आनी जर आमची रेसिपी आवडली जाल्यार लायक करा, शेअर करा, तशेंच आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करा। परत मेळू अशीच एक नवी रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत खाया पिया आनी मजा करा। धन्यवाद।